भोमा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयले। 4 जाण गंभीर जखमी। तांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। ही गाडी खंय कर्नाटक रजिस्टर्ड। टोटल 5 जाण हे गाडीन आशिल्ले आणि ही गाडी कर्नाटका रजिस्टर्ड गाडी जी हांगसर भोमा सती देवस्थान आसा थंय तेंच्यांनी गाडी मारली सेल्फ एक्सिडेंटान। तेंचो कंट्रोल केलो। थोडे लोक म्हणटा तांकां एक वेळ झॅमू लागली आसूं शकता म्हणून आनी तेंच्यांनी जे सती देवस्थान आसा ताका व्हरून गाडी मारली। तेतून एकटो आशिल्लो तो जाग्यारूच सोंपलो। तशेंच 3 जाण आसा ते सारके क्रिटिकल आसा आनी एकट्याक इंजरी आसा। चौगांकूय सगळे जीएमसी शिफ्ट केल्ले आसा आनी सद्या पुलीस जे एक्सिडेंट जालो ते पंचनामा करतात। एक्सिडेंट जाल्या नंतर आमी पावले हांगासर तेन्ना ते एक 2 जाण तितूंतले सामके व्हडले व्हडले बोवाळ मारताले। सगळ्यांक मार लागलेलो आनी एकटो भितर प्रेस जालो सिग्नलान सकयल। आमी मागीर हांगासर आमचो हो विकास ऑथरायज सर्विसींग स्टेशन आसा ते स्टँडार मागीर आपले जे थोडे टूल्स हाडले आनी आमी मागीर ती दारां मागीर 2 मागीर काडली। मागीर एक दार येनाशिल्लें तेन्ना मागीर एक 15 मिनटांनी सुमार फायर पावली आनी मागीर तेंच्यानी ते दार 15 मातशी लेट पावल्या पावल्या अंदाजी तशी थोडी लेट ना पूण फायर येवन मागीर तेंच्यांनी मागीर दार ओपन करून मागीर तांकां उरलेल्यांक आमी भायर काडले। तितून भितर एक मॅडम आशिल्ली जीएमसीची तिणें मातशें एक आपल्या लेवलाचेर तिणें मातसो ट्रिटमेंट केलो। मागीर 108 येयली आनी 2 108 येवन मागीर तांकां सगळ्यांक 3 108 येवन तांकां मागीर शिफ्ट केले सगळ्यांक। स्टुडंटा खातीर भोमूच्यान शिरीष कुंकळकार।